बरी खाती मेळची म्हूण विजय सरदेसाय दिवंक सोदता मंत्री विनोद पालयेकाराचो बळी, काँग्रेसीचो गंभीर आरोप। मध्य प्रदेशाच्या दोगां इश्टां मदीं झगडीं, एकल्याचे तकलेर मारलो वाराव, जखमी बांबोळे हॉस्पिटलांत, जाल्यार खुंची हल्लो केल्ल्याक अटक। आदोगादाचेर हल्लो केलो हो आरोप न्हयकारलो साल्वादोर दा मुंच्या सरपंचान, म्हणटा आदोगादूच गेलो सरपंच आनी सेक्रेटरीच्या आंगार। FC गोवान चेन्नईक केलो अफलातून खेळ, फोर्स दिलो गोंयच्यान गेल्ल्या फुटबॉल मोगिनी। आता खबरो विस्तारान पळोवया। मंत्री विनोद पालयेकाराक काडून त्या जाग्यार भाजपाचो मंत्री करपाचें कारस्थान चलता। ह्या कारस्थानान गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली मंत्री विजय सरदेसायूच घुस्पला। काँग्रेसीन गंभीर आरोप केला। तशेंच विजया वांगडा पर्यायी सरकार घडोवपा ना वा ताका काँग्रेसीनय घेवपा ना अशें काँग्रेस सांगता। विजय सरदेसायान 3 दीस दिल्ली काढले। ते मुख्यमंत्र्या लागीं फॉर्मेलिन प्रकरण उलोवपाक न्ही तर भाजपाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाहक मेळपाक अशें काँग्रेसीचो म्हणयारो अमरनाथ पंजीकार म्हणटा। खातें वाटपात आपणाक बरी खाती मेळची म्हणून विजय आपल्याच मंत्र्यांचो बळी दिवपाक सोदता असोय आरोप ताणें केला। मात अमित शाह विजयाक मेळ्ळोच ना असोय दावो पंजीकार करता। स्वताच्या फायद्या खातीर बहुजन समाजाचो मंत्री विनोद पालयेकार हेका देंवोवपाचें षडयंत्र आनी तेच्या जाग्यार दुसऱ्याक कोणाक तरी मंत्री करपाचो, म्हणजे BJPक सांगपाक की आपूण मंत्री देंवयता, तुमी आनी एक मंत्री घाला, सरकाराक कांयच जावचें ना। आनी त्याच बोबाळान बरें पोर्टफोलियो थंयसून उखलपाचें काम हें करपाचें, हें नाटक सगळें करपाक तो दिल्ली पावलो। 3 दीस दिल्लीक रावलो आनी ह्या 3 दिसांक तेणी प्रयत्न केलो की अमित शाहची भेट जावची। अमित शाह तेका मेळ्ळो ना आनी TCP मिनिस्टराक हात हालयत परत येवचो पडला। आमचो मुखेलमंत्री फॉर्मेलिनाचो विशय तेका परिपूर्ण खबर आसा आनी हो विशय फॉर्मेलिनाचो ना, हो विशय विजयाच्या स्वार्थाचो जावन आसा, बहुजन समाजाक काबार करपाचो जावन आसा, बहुजन समाजाच्या मंत्र्याक काडून बुडोवपाचो आसा आनी आपणाचें राजकारण एक वेगळ्या तरेन करपाचो तेचो प्रयत्न आसा। की तेका हे पॉलिटिक्स म्हणजे धंदो कसो, एक वेवसाय कसो, आनी बाटर सिस्टम, एकाचो कोणाचो बळी दिवप आनी तेच्या बदलाक कितें तरी दुसरें घेवप, हें तेणी राजकारण आयज चलयल्लें आसा। आयजूच आमी वाचलें की विजय सरदेसाय म्हणटा मायकल लोबो मुजरत मंत्री जातलो। आतां मंत्री आनी कसो जातलो? 2 जाण मंत्री जावंक जाय आसले ते जाले। आतां वेकन्सी खंय आसा? आतां वेकन्सी तयार जाली जाल्यार फक्त विजय सरदेसायान देंवचो पडटलो। पर्यायी सरकार घडोवपाचे आसल्यार विजय सरदेसायाक घेवन ते करचे नात आनी ताका काँग्रेसीन परत घेवचे नात अशें विरोधी पक्षान स्पश्ट केला। आमी ह्या विशयाचेर ठाम आसा की असलो मनीस आमकां सरकारूय घडोवपाक नाका आनी काँग्रेसीनूय नाका। विजय सरदेसायान जितले निर्णय घेतल्या, तुमी सांगा एक तरी निर्णय जो गोंयकाराच्या हिताचो आसा, एक तरी निर्णय आयज पासून गोंयकारा खातीर कितें तरी तेणी केला आनी गोंयकार खोशी जाल्या असो एक निर्णय सांगात। इतले मजगती खाजगी राणा खातीर दवरिल्ले सुवातेत 300 कुडींचे हॉटेल बांदपा खातीर शार आनी नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसायान ताकतिकेन परवानगी दिल्या असो आरोप पिळर्ण नागरीक फोरमान केला। प्रादेशीक आराखडा खाला फकत ल्हान घरां बांदपाक परवानगी दितले ह्या उतराचेर विजय नेगार गेला असोय तांचो आरोप आसा। विजय सरदेसाय, TCP मिनिस्टर विजय सरदेसाय हेणे कितें सांगलेलें ऑर्डर काडलेली की 2021 हो जो रेजिस्टर प्लॅन जो भायर काडला तो फक्त पर्सनल कोणाक घरां आसा पळय ती शिरकोन उरल्या लोकांची घरां, आमची गरीब लोकांची पर्सनल, ती आमी पळोवन तांकां NOC दितले म्हणून। पूण विजय सरदेसायन अशें काम केलां हेज्या नांवान व्हडल्या व्हडल्या बिल्डरांक हॉटेल प्रोजेक्टांक NOC दिवपाचें काम चालू केलां। 9/8/2018 9/8/2018 ही फायल विजय सरदेसायच्या ऑफिसान वयता
आणि 10/8/2018 म्हणजे एकाच दिसान विजय सरदेसाय ताका एनओसी दिता. ह्यो जो दोंगर आसा सर्वे नंबर 84 हो प्रायवेट फॉरेस्ट आणि ह्या फॉरेस्ट जावन आसा आणि हो फॉरेस्ट कोणें माग केल्लो आसा VT थॉमस रिपोर्ट आणि फ्रांसिस्को आरांजिओ कमिटीन सगळे मेळोन आसा. विजय सरदेसाय व्हडलो तेंचो व्हडलो दलाल. हो कितें म्हणटालो जेन्ना इलेक्शन 2017 हो पर्रीकाराक दलाल म्हणटालो. आयज जो पर्रीकारा वांगडा रावन हे दोंगरांची दलाली करता सगळ्या. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख आणि श्यामचारी. दोगूय मूळ मध्य प्रदेशांतले पूण कामा निमतान सध्या नावेली मडगांवां भाड्याच्या रुमान रावताले. शेनवारा सकाळीं च्या वयल्यान तांचे मदीं कोकुसांव जालें. उपरांत कोफुसांक मारामारीचेर पावले. एकल्यान लोखणाचो वाराव दुसऱ्याचे तकलेर मारलो. पिडिताक गंभीर अवस्थेत जीएमसींत व्हेला जाल्यार दुबाविताक पुलीस कादळीन दवरला. आपल्या इश्टाक जिवे मारपाचो यत्न केल्याच्या गुन्यांवाखाला मडगांव पुलिशेन मध्य प्रदेशाच्या 22 वर्साच्या सतीश कोहलीक धरला. ताणें ताचो महाविद्यालयान इश्ट शब्बीर खानाकूय जिवे मारपाचो यत्न केल्लो. शब्बीरूय मध्य प्रदेशाचो रावपी. ह्या हल्ल्यात गंभीर मार लागिल्ल्या शब्बीराचेर जीएमसीत उपचार चालू आसात. The fact of the case is both the accused and the victim were staying on rented room of one Prudencio Carnero, native of residence of Nagmode Naveli. So in the morning, said Satish Kohli asked him to prepare a tea for him. So he refused to prepare. So in this anger, he assaulted on his head with an iron rod. So further, after assaulting, the accused person fled away from the place. And in this connection, the owner of the house, Prudencio Carnero, registered a crime. So during our investigation, we recovered the weapon, that is iron rod, from the spot, and also arrested the accused person from near sewerage plant Naveri. So presently, we arrested the accused, and our further investigation is in progress. मडगावच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. साल्वादोर द मुंच प्रकरण आता 2 थळाव्या संघटनांमदीं शाब्दीक युद्ध जाला. सरपंच संदीप साळगांवकर कथीत मारहाण प्रकरणांत घुसपाव ना अशें पर्वरी रायझिंग संघटनेन म्हळां. जाल्यार सरपंचान एका थळाव्या आदोगाताक खोटांनी बडयलो असो आरोप ह्या नादी पर्वरी नागरीक मंचान केल्लो. पंचायत वाठारांत जाल्ल्या बेकायदेशीर बांदकामांच्या विशयार जॉन मिनेझिसान आवाज काडिल्लो अशें फोरम सांगता. आदवोगात ओलाव आल्बुकर्कान ताची बाजू मांडिल्ली. इन्स्पेक्शना वेळार साल्वादोर द मुंदच्या सरपंचान ह्या आदवोगाताक मारलो असो आरोप जाल्लो. पूण पर्वरी रायझिंग फोरमाचो सचिव सूरज बोरकार सांगता आदवोगात आल्बुकर्कानूच सरपंच आनी पंचायत सचिवा वांगडा झगडे केल्ले. जॉन मिनेझिसान कांय भूखंड गरीब लोकांक विकिल्ले. उपरांत तांणीच त्या लोकांचेर केशी घाल्ल्यो अशेंय तो म्हणटा. So John Menezes, who is the land owner of that property, तो ती property which is in forest ती काडटा विकता आनी जे हँड टू माउथ लोक आसा, जे गरीब लोक आसा जाणी हाजे कडल्यान विकत घेतला तांचेरूच हो केस फायल करता. केस फायल करून इन्स्पेक्शन आशिल्लें. इन्स्पेक्शनान मिडिया ताजे बरोबर घेवन येता आनी इन्स्पेक्शनान हाजो हो एक एडवोकेट हो क्लेम करता आमी नकळो, वी डोंट नो हीज क्रिडेन्शियल्स ऑल्सो, एडवोकेट ओलाव आल्बुकेर्क असो तो म्हणटा आनी तो मदींच इन्स्पेक्शनान भाग घेवन वीच ही हॅज नो रोल एक्सेप्ट फॉर लँड ओनर हू इज अ कंप्लेनंट अँड पार्टी टू दॅट इज आमची पंचायत. सरपंचाक दुखून उडयता, सेक्रेटरीक दुखून उडयता, ताजेर आनी मारामारी करता. हो विल्बर within 5 minutes of this he is found in police station in Porvory. म्हणजे this is a well planned, well orchestrated game plan. ह्या गांगो जोडार 1-2-4 घरां आसा आनी ह्या घरांचेर परतून लोकल्सांचे कंप्लेनी आसताले. हांव सरपंच जावच्या पयलींच्यान ही घरां आसा. हांवें तेंचेर जी पंचायतीच्या कायद्यान बसता ती सगळी प्रोसिजर करून हांवें तेंचेर एक्शन घेतल्या. जी एक्शन हांवें घेतल्या ताचेर ते एडिशनल डायरेक्टरान गेल्या पणजे आनी थंय तांच्यांनी स्टे घेतल्या. पंचायतीन आपलो रोल वेवस्थीत केल्लो आसा.
परत 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 जॉन मिनेजीस हो पेपरांचेर न्यूज हाडटा की साल्वादोर द मुंदान 40 घरां येयली, 100 घरां येयली, 50 घरां येयली इलिगल, आनी ताका सरपंच सपोर्ट करता, पंचायत बॉडी सपोर्ट करता म्हणून BDOन आमकां इंटिमेशन दिलें की ते सायड इन्स्पेक्शन दवर म्हणून. हांवें BDOच्या हाचेर जॉन मिनेजीसाक नोटीस काडली आनी सायड इन्स्पेक्शन दवरलें. तो 40 घरां दाखोवपाक फेल जालो, तर कितली 4-5 घरां तीच आसा आनी तेंचेर ऑलरेडी एडिशनल डायरेक्टरान सबज्युडिस मॅटर आहा ती चालू आहा न्ही. थंयच्यान कितें आतां ऑर्डर जाता एडिशनल डायरेक्टरांसान त्याच्या उपरांत हांव फुडली कारवाई कितें आहा ती करतलो न्ही. जेन्ना जॉन मिनेजीस कंप्लेनंट आनी हो एडवोकेट मदीं डिस्टर्बन्स हाडपाक लागलो तेन्ना हांवें ताका विचारलें तुजो हांगा रोल कितें, तूं कित्याक उलयता हांगा मदीं, तूं उलोवं नाका म्हणून हांवें ताका क्लियर सांगलेलें की तो म्हाका म्हणपाक लागलो आपूण तेचो लॉयर. हांवें सांगलें ताका जर तूं लॉयर जाल्यार म्हाका तूं एक तर ऑथॉरिटीज लेटर दी पंचायतीक, नाजाल्यार तुवें जर तेचे कडेन वकालतनामो सायन केला जाल्यार तो आमकां सबमीट कर म्हणून. तेणें दोनूय सबमीट करून ना तो फेल जालो सबमीट करपाक आनी आपूण सुप्रीम कोर्ट लॉयर म्हणटा आनी तो आमकां डायरेक्शन दिता. एक घरा सायडीक जर बारीक रूम सुद्दां काडटलो जाल्यार बिलबरा सारके ओलो आल्बुकेरा सारके येवन थंय डिस्टर्ब करता, कंप्लेनी मारता, RTI मागता आनी तेंचे कडेन उबारपाक हे एक्स्ट्रोशनिस्ट हे दोगूय, ओलो आल्बुकेर आनी बिलबर तिकलो म्हणटा तो. मेन म्हटल्यार जॉन मिनेजीसान 2 प्रॉपर्टी विकल्या, ते दोनूय प्रॉपर्टी प्रायवेट फॉरेस्टान पडटा. एक तर ओशन कार्ड होल्डर स्वता प्रॉपर्टी विकता आनी स्वता लोकांक घरां बांदपाक लायता आनी स्वताच केशी मारो तेंचेर, स्वताच कंप्लेनी मारो. हे कितें म्हाकाय कळना. म्हजेर आरोप केल्लो आसा, म्हजें नांव बदनाम केल्लें आसा. आयज ह्या जॉन मिनेजीसाचेर इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. मुरगांव पत्तन न्यास लोकांक फटयता. विस्तारीकरणा विशीं न्यासान दिल्लो पर्यावरण परिणामाचो अहवाल लोकांची दिशाभूल करपी आसा. हो प्रकल्प जालो जाल्यार ह्या वाठारांत रावपी लोकांक साबार समस्यांक तोंड दिवचें पडटलें. जनसुनावणे वेळार वास्कोकारांनी न्यासाचेर गंभीर आरोप केल्यात. शुक्रारा पावसाक लागून उरिल्ली जनसुनावणी शेनवारा जाली. सागरमाला प्रकल्पात हो प्रकल्प नेमको कितें ह्या विशयी म्हायती दिल्या अशें वावुरप्यांनी सांगलें. सागरमाला प्रकल्प आनी MPTचो विस्तारीकरण प्रकल्प हाचो एकामेका कडेन संबंध आसा अशें ते म्हणटात. This hearing is basically a sham. The EIA document, which is a study of the environment, of the social and the economic impact of this project on Vasco and on Goa, is misleading. It is full of errors, and they have not revealed so many things. Of wave tranquility studies, sedimentation studies were done 3 years ago, and not for this project. It was done for the dredging of capital dredging. If there is a blast, how are people going to get evacuated? How many people are going to die within the first few minutes due to the flame, due to the fumes, and where are you going to take these people for treatment? These questions, they were not able to answer these questions. आणि आयज इतलें दूख दिसता की बोटकारांक आनी नुस्तेकारांक आयज हे फटोवपाचें आसा. एक्झिस्टींग बोट ओनर फिशींग जेटी जी आसा गव्हर्मेंटाच्या ताब्यार आसा आनी आयज न्यू प्रपोज जेटी जी आसा ती MPTचे ताब्यार आसतली. पूण MPTन अजून ह्यायेन क्लॅरिफिकेशन दिवना की ही फिशींग जेटी कितली वर्सां उरतली, ना जाल्यार ही फिशींग जेटी POL जेटी नाजाल्यार कोल जेटी जातली कोणाची गॅरंटी ना. आयज MPT एन्क्रोचर जालेले आसा. आयज CZMP प्लॅन जो आसा अजून पासून कंप्लीट जावना. फिशींग विलेज अजून पासून डिक्लेअर जावना. वास्को ती आसा ती वास्को बे, खारेवाडो बे ती बे जी आसा अंडर CRZ नोटिफिकेशन 2011 इज प्रोटेक्टेड. पूण आयज MPT हारिल्ली आनी गोवा गव्हर्मेंट अशें दिसता पब्लीक हियरिंग घेवंक सोदता कित्याक CZMP जे आसा प्रोसेस तो वायप ऑफ करपाक. प्रोजेक्ट जो आसा हो एगेन्स्ट फिशरमॅन, एगेन्स्ट पीपल ऑफ वास्को आनी एगेन्स्ट पीपल ऑफ वास्को. कित्याक आयज बीच जी आसा प्लेस ऑफ कॉमन्स आनी ती प्लेस ऑफ कॉमन्स कोणेन हात लावपाक जायना. जाल्यार आमकां विचारपाक जाय
जेन्ना काँग्रेस सरकार रुलिंगान आसता तेन्ना प्रोजेक्ट काडटा तेन्ना मनोहर पर्रीकर ओपोज करता आनी आयज पर्रीकरान प्रोजेक्ट हाडला. म्हाका हेच्या काँग्रेसान विचारून दिसता तुमी कितें, तुमचें स्टँड कितें. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. मतदान हो मतदारांचो खाशेलो हक्क. ह्या हक्कांतल्यानूच सरकाराची शेणी मतदाराच्या हातान येता. हे विशीं लोकां मदीं जागृताय करपाची कार्यावळ वेंचणूक आयुक्तान सुरू केल्या. तशेंच ह्या वेळार इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रा विशीं माहिती दिता. पयली कार्यावळ शेनवारा ताळगांवां जाली. ऑनलायन मतदार नोंदणी, नैतीक मत तशेंच EVM आनी VVPAT हाचेर जागृताय करपा खातीर ह्या कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरो म्हणून अतिरिक्त मुख्य वेंचणूक अधिकारी नारायण नावती, मानाचो सोयरो म्हणून उत्तर गोंय जिल्लो अधिकारी लेविन्स मार्टीन, मोहिमेचो प्रचार दूत माधव बोरकार, ऑक्झिलियन हायस्कुलाची मुख्याध्यापक सेलीन पिंटो, तिसवाडीचो उपजिल्लो अधिकारी शशांक पिंटो आनी हेर मानेस्त ह्या वेळार हजर आशिल्ले. जे वयस्क मनीस आसा जाका सिनियर सिटीजन म्हणटा ते सिनियर सिटीजनान आमचे ह्या सिस्टमान भितर घेवप आनी तांचे मार्गदर्शन घेवन तांचे अनुभव हाका लागून जे एनरोलमेंट करून आशिल्ले आसा वोटर्स म्हणून ते सगळ्यांनी एनरोलमेंट करचो. हाजे खातीर तांचे आमी सहाय्य घेतले. कारण BLO एकटो सगळे कडेन नासणें शक्य ना, पूण तांणी जर सिनियर सिटीजनांनी आपली ही सगळी आमची जे पळय कितें कार्यावळ आसा ती जर प्रोपोगेट केली, लोकां पर्यंत पावयली जाल्यार कदाचित आमच्या एनरोलमेंटान आमकां फायदो जावंक शकता. सिनियर सिटीजना कडेन टायम आसता म्हणून आमकां तांचे कडेन मागला फक्त डोनेट टायम, तुमचो थोडो टायम आमकां दिया, जाका लागून आमी बऱ्या भशेन इलेक्टोरल रोल तयार करूंक शकतले एरर फ्री. जेन्ना इलेक्शन डिक्लेअर जातलें, आतां रोखडीच लोकसभा इलेक्शन येवपाचें आसा, त्या इलेक्शनाच्या वेळार आमकां जाय की ते आमचे भितर सहभागी जाल्ले. कारण तातूंतल्यान एथिकल वोटिंगाची जे पळय आयडिया आसा, बऱ्या भशेन प्रामाणीकपणान मतदान करपाची जी आमची प्रक्रिया आसतली त्या प्रक्रियेचे बद्दल तांणी म्हायती लोकां पर्यंत पावोवची आनी बऱ्या तरेन मतदान करचें, भरपूर मतदान जावचें, सगळ्यांनी मतदान करचें हो हाजे फाटल्यान हेतू आसतलो. ताळगांवच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. तलवार घेवन जीवघेणो हल्लो करून 8 दीस जाले, पूण दुबावीत हल्लेखोर अजून पुलिसांक सापडो ना. वास्को पुलिशेक ही लजेची गजाल. समाज वावुरपी तारा केरकरान वास्को पुलिशेचेर हल्लो केला. तशेंच पिडिताचे फामिलीक पुलीस संरक्षण दिवचें अशी मागणी केरकानीन केल्या. कांय दिसा पयलीं वास्को मांगरात शानू शेखाचेर तिगांनी ताचेच गॅरेजीत वचून जीवघेणो हल्लो केल्लो. हो हल्लो म्हळ्यार पूर्व नियोजीत कट आसा. तशेंच हल्ल्या वेळार पुलीस निरीक्षक नालस्को रापोसो सुटयेर आशिल्लो. हो योगायोग आसपाकच शकना अशें केरकार म्हणटा. हल्लो करपी मडगांव आशिल्ले हे तांच्या मोबायल लोकेशना वयल्यान दिसून आयिल्ले, पूण वास्को पुलिशेन मात तांकां धरले ना अशें तारा म्हणटा. आज 8 दीस जाले आणि वास्को पुलीस स्टेशन हेजे कांयच करिना. हेतून आमकां एक बरें दिसता की वास्को PI जो आसा तो लिव्हेर गेल्लो आसतना हो कांड जालो. म्हणजे सगळे ठरोवन बी कांड केला का कितें असोय भिरांत दिसता. खंय कोणा कडेन धागे बांदे आसा का कितें ह्या लोकांचे. तो कप्पू म्हणटा पळय तो एक पुलिसांक वॉन्टेड पयलीं पासून आसलेलो, पूण तरी सुद्दां पुलिसांक विटनेस दिवपाचो, पुलिसांच्या खंयच्या केशीक हेल्प करपाचो असलो तो मनीस आसलो. आनी तो बिंदास तलवार घेवन तो मारता. भर दिसाचे जर तो तलवार मारता तो रातचो येवन त्या भयणीक गळो कापून सुद्दां वचपाक तयार आसतलो. अशें दिसता दुबाव येवपा सारकोच आसा हो. दुबाव येवपा सारकोच आसा. जाल्यार तो तलवार घेवन भर दिसा ताका इतली कापसतात, खंय तरी तेजे लागे बांदे पुलिसां वांगडा आसा म्हणून हे इतले जाले न्हू. जाल्यार इतली कापसतात ताका, इतले डेरिंग ताका. खंयचो कोण रे तो. ही दोगांयची चेडवां आसा ही सामकी भियोन आसा. ती इतली भितात ती मातशें खंय तरी कटकूट जाले जाल्यार तांकां अशें दिसता की खंयसून कोण येयत आनी भाव म्हाजो दोनूय हातीन मोडलेलो आसा अशें म्हणून तांकां भिरांत आसा. हांव DYSP कडेन रिक्वेस्ट करतली की त्या जाग्यार कोण तरी एक पुलीस मातशें थोडे दिसांक लागून तरी येते जाते दवरल्यार चड बरें अशें. शानूची भयण तरानूम शेख सांगता सध्या भावा वांगडा घरात 2च बायल मनशां आसात. तशेंच भावाचेर परत हल्लो जावंक शकता, ताका लागून तो फाटले कांय दीस न्हिदूकय ना अशेंय ती म्हणटा. अभी रात को कोई भी आया हम लोगों को डर है कि वो लोग आएंगे कुछ करेंगे. वो लोग बाहर जब भी उसके साथ सब कुछ कर सकते हैं, उसको पूरा मार के छोड़ा था. वो अल्लाह ने उसको कैसे बचाया मालूम नहीं. हम लोग को घर में कुछ मालूम ही नहीं था कि क्या हुआ है उसके साथ में क्या नहीं हुआ है. हम लोगों को एकदम कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं है. हम लोग घर में 2 बहन लोग पूरा रात रो रहे थे हम लोग, पर कोई हमारे पास नहीं था कि कोई लोग हम लोग को GMC लेके जा सके, उसको दिखा सके. बाद हम लोग बाहर भी कुछ कोई हेल्प को नहीं आया. अभी हम लोग क्या करेंगे. वही हम घर में पका लेके आता था हम लोग ये करते थे.
अभी हम लोग को खाने के लिए किधर से आएगा? अभी हमारे इधर कोई भी नहीं है गोवा में। गोवा 365 हे विशीं वास्को पुलिशेक विचारले. पुलीस सांगतात चौकशी चालू आसा. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. तोंडार पाविल्ले गोंय विद्यापीठ विद्यार्थी संघटनेचे वेंचणुकेक अखिल भारतीय विद्यार्थी संघटनेन विरोध उक्तायला. विद्यापीठाच्या नेमा प्रमाण शिक्षणीक वर्स सुरू जातकीच 40 दिसां भितर वेंचणूक जावंक जाय. आतां उशीर जाल्ल्यान भुरग्यांचे परीक्षेचेर परिणाम जातलो अशें तांचें म्हणणें. गोंय विद्यापीठ आपलेच नेम पाळिना असो आरोप NSUIचो उत्तर गोंय अध्यक्ष नौशाद चौधरीन केला. दुयेंत आशिल्लो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार आनी अस्थिर आशिल्ले गोंय सरकार हाका लागून वेंचणूक फुडें धुकल्ल्या काय कितें अशेंय तो विचारता. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान शिक्षण खातें दुसरे कडेन दिवचें अशेंय ताणें मागला. गोवा युनिवर्सिटी स्टुडंट कावन्सिल इलेक्शन जे शेड्यूल जाला इज ऑन ऑक्टोबर 30th. तुमकां ताज्जूब जातलें की इलेक्शन शेड्यूल जाला ड्युरींग एग्जाम्स. हे इलेक्शनाचे 3 भाग आहा, UCR, UFR आनी एक्झिक्युटीव मेंबर. हे तिनूय भाग आहा ते एज फॉलोज. UCR इलेक्शन जाता ऑन 10th ऑक्टोबर, UFR इलेक्शन जाता ऑन 17th ऑक्टोबर आनी एक्झिक्युटीव जाता ऑन 30th ऑक्टोबर. पूण इलेक्शन जाता तेन्ना एग्जामी चालू जालेली. एग्जाम सुरू जाला ऑलरेडी, प्रॅक्टिकल सुरू जाला थोड्यांची आनी लॉ कॉलेजी ऑलरेडी थियरी पेपर स्टार्ट जाला. अकॉर्डिंग टू द स्टॅट्यूट्स ऑफ गोवा युनिवर्सिटी इलेक्शन शूड टेक प्लेस विदीन 40 days. म्हणजे स्टॅट्यूट्स आहा पळय SS7 4D हितून क्लियरली बरयलां. हांव रीड करून सांगता. द डायरेक्टर ऑफ स्टुडंट्स वेलफेअर शाल फिक्स एंड अनाउंस द डेट फॉर होल्डिंग इलेक्शन ऑफ क्लास रिप्रेझेंटेटिव्ह विच शाल बी ऑर्डिनरीली नॉट लेटर दॅन 40 days फ्रॉम द कॉमेन्समेंट ऑफ द एकेडमिक इयर. म्हणजे 40 days इलेक्शन जावंक जाय फ्रॉम जून. हे आपलेच रूल फॉलो करना. म्हणजे इथं कारण कितें? आमी डायरेक्टर ऑफ DSW विचारलेले, तेणें कारण अजून सांगू ना. इज इट बिकॉज ऑफ चीफ मिनिस्टर ना हू इज द एड्युकेशन मिनिस्टर एंड ऑल्सो CM ऑफ दीस स्टेट? सरकार सारकी ना, हेजे खातीर इलेक्शन जायना. आमकां खबर आहा की CM बरो ना म्हणून. आमी मागता तो बेगीनचे बेगीन बरो जावन येवचें म्हणून. पूण ताणें ताजे कडेन एक एड्युकेशन मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो आहा, ताणें कोणाक दुसऱ्याक दिवची. हांगा गोंयांत जायते इशू आहा, स्टुडंट इशू. आमी कोणा कडेन वयतले, कोणा कडेन इशू सॉल्व जातले? ताका स्टुडंट्साचे मात्तूय पडलेले ना, गोवाचे पडलेले ना, ते सोडून घाल स्टुडंट्साचेय पडलेले ना. ताजे खातीर स्टुडंट त्रासान पडला. एग्जामीन एक स्टुडंट कसो म्हणून इलेक्शनाक रावतलो? इलेक्शनाक कॅम्पेनींग करचें पडटा, आपले मुद्दे धरचे पडटा स्टुडंट्सा मुखार. एग्जामी सुरू जाली जाल्यार तो एग्जामीन फोकस करतलो की इलेक्शनान फोकस करतलो? वायस चान्सलर DSW कांय सांगपाक तयार ना. इलेक्शन डिले कित्याक जालो? आमच्यानी ताका सांगलें सुद्दां की विदीन 40 days इलेक्शन जावंक जाय. पूण ते तयार ना सांगपाक रिजन. एट दी मुमेंट दे आर वर्कींग फॉर द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. CM कितें म्हणटात तेच ते करता. तांच्या मनान कितें आसा तेच करता ते. तांकां स्टुडंट्साचें कांयच पडलेलें ना. आता इलेक्शनाक 6 दीस आसतना काल 4 तारखेक तेंच्यांनी गोवा युनिवर्सिटीनी हो एक सर्क्युलर काडला आनी ह्या सर्क्युलरान तेंच्यांनी आतां कितें सांगलां की ऑन 9th 10th 16th 17th 29th आनी 30th ऑफ ऑक्टोबर तेंच्यांनी हॉलिडे म्हणून डिक्लेअर केला. 9, 10, 16, 17 हॉलिडे दिवप म्हटल्यार भुरग्यांचो जे इलेक्शन आसा आनी जे शिक्षण आसा हेच्या भितर काय मिक्स जावपाक जायना म्हणून तेंचो एक मेजर. पूण ह्यो मेजर खंय पर्यंत तरी इफेक्टीव आसा हेजेही आमकां पळोवपाक जाय. इलेक्शन म्हटलें म्हणून बिश्टें जायना. इलेक्शनान कॅम्पेनींग येता. दुसरें म्हटल्यार जशें आमी आतां NSUI गेल्या वर्साच्यान डिमांड करता ओपन इलेक्शन जाय म्हणून. तें कित्याक जाय? बिकॉज एक्टिविटीज लायक किडनॅपिंग जाता, एक्टिविटीज लायक ब्रायबींग जाता आनी ह्या एनवायरमेंटान भुरगीं खंय तरी शिकूंक पावतलीं नाल्यार खंय तांकां जेन्ना फोन येतलो फोनार तांकां धमक्यो दिवपाक लागतले आनी तांकां तेंच्या आवय बापायक कॉल करून त्रास करपाक लागतले. त्या एनवायरमेंटान भुरगीं शिकतलीं खंय? तो एनवायरमेंट काबार करपा लागूनच आमी पयलीं पासून ओपन इलेक्शन डिमांड करता. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. FC गोवा आणि चेन्नई FC पंगडा मदीं शेनवारा ISL सर्तींतलो सामनो जालो. गोंयच्या पंगडान अफलातून खेळ ह्या सामन्यांत केलो. ताचें कारणूय तशेंच आसलें. आपल्या पंगडाक उर्बा दिवपाक कांय फुटबॉल मोगी आनी फॅन गोंयासावन चेन्नई गेल्ले. FC गोवाचो फॅन क्लब शुक्रारा सांजे चेन्नई वचपाक भायर सरलो. हो 12 जाणांचो फॅन क्लब शेनवारा चेन्नईच्या जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमार वचून FC गोवाक सपोर्ट करतलो. FC गोवा फॅन क्लबाचे बाकीचे वांगडी चेन्नई वचपाक भायर सरले. मडगांवच्या रेल्वे स्टेशनार FC गोवा पंगडाच्या चाहत्यांनी घोशणा दिल्यो
जाल्यार कांय जाणांनी टिकी टाका दितेका ह्या गितार ताल धरलो. Very excited because this is my third trip with the Gaur Army and I'm just waiting for tomorrow. We are going to chant and we're going to support them all throughout the game. 3 points coming our way. First Tomorrow I'm very excited. You can already see my cover and I hope that we get the 3 points tomorrow and we're having a lot of fun in the bus also traveling. गोवा 365 खातीर खेळा पत्रकार क्लिंटन डिसोजा. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. तेखेरीज नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.